संतोषाच्या उमाळ्यानी भरून काळजा आमची तुझे थंय उबारून तुका हसून तुका वर्णून गायता एका ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा. हे मीस अर्गाबलिदान जावन भेटयतात आपल्या 12व्या जल्म दिसा शायनी लोबो, आपल्या जल्म दिसा स्टेला डिसोजा, जल्म दिसा फ्लोरा डिकुन्ना, आपल्या पहिल्या लग्न वार्षिकोत्सव दिसा अर्गा जावन मीस दिता लॉयस्टन आनी वलेनी. अर्गा जावन मीस भेटयतात मेलिशा आनी जॉन क्रास्ता, क्रिस्टीन मोंतेरो, आयवी सुरेका सिक्वेरा. बरी भलायकी दिल्ल्या पासत प्रथम विन्नी तावरो, ग्लॅनी आनी जसिंता डिसोजा, ग्लॅडसन वेगस. एलिसा आणि रोसारियो लोबा हांच्या आत्म्या पासून मीस दिता प्रीतम सल्डाना. गरचालमा बसोत ॲग्नेस क्रास्ता. आपल्या कुटुंबांतल्या एका सांद्याच्या जल्म दिसा उगडास काडून मीस दितात थॉमस कॉन्सेसो आनी कुटुंब. जॉन क्रास्ताच्या आत्म्या पासून मीस दितात रीटा रॉड्रिगस. जुलियाना लोबो हिच्या आत्म्या पासून मीस दिता रिचर्ड लोबो आनी कुटुंब. विन्सेंट फ्रँक आनी गरचालमा बसोत जेसिंता आनी अजय फ्रँक. गरचालमा बसोत एलिझा रोश आनी कुटुंब. जेजूच्या पवित्र काळजाक अर्ग जावन मीस दिता डोरा बारेट्टो आनी अँटनी डिकुना आनी कुटुंब. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवीक गाता, देवा म्हज्या तारोगातें संतोसान उडटा. मोगाचेनो आयच्या देवस्तुतेंत 2 काळजां देवाक अर्गां दितात. पयल्या वासमांत हन्ना आपल्या एकल्याच पुता सामुएलाक देवळांत समर्पिता आनी देवाक अर्गां दिता. शुभवार्तामानांत मोरी मान्यफिकात गीत गावन देवाक नांवाडटा. देवान आमच्या जिवितांत जायते उपकार केल्यात, जायतीं आशिर्वादां वतल्यांत. तर सोम्याच्या येण्याक लागशिल्ल्यान तयारी करच्या ह्या दिसांनी जेजूक आमकां दिल्ल्याक बापाक आमी अर्गां दिवया आनी नितळ काळसान हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. Bom benino, ह्या पवित्र दिन फावते फुडें वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. संगता म्हणया, हांव पातकी सद्पवित्र देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो देव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच आमकां मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची खाकूल करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुटा, सोम्या काकुटा, Krista kakutka, Krista kakutka, Somya kakutka, Somya kakutka.
प्रार्थुया. खनवळ्या बापा, मोरणाक सांपडल्या मनशा कुळाक पळोवन ताची सोडवण करचे खातीर तुज्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडून तुवें येवजिलें. आमचें मनशें सैम ताणें घेतलें म्हूण खालते काळजान आमी वळखता. तरी आमच्या सोडूंदराचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सामवेलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी हन्नान सामवेलाक पानो सोडयतस तिणें आपणासवें 3 वर्सांचो एक पाडो, 1 एफा पीठ, 1 सामड्या पोतेंभर दाकां सोरो घेवन ताका शिलोंत सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तोवळ ल्हानच आसलो. पाड्याची भली भटोवन जाल्या उपरांत तांणी भुरग्याक एलिशी व्हेलो आनी हन्नान म्हळें, सायबा, तुज्या जिवाचो सपूत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसलेली स्त्री हांवच. ह्या भुरग्याक हांवें मागल्लो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो. आनी थंय ताणें सर्वेस्पराक आराधन केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्परा म्हज्या तारकातय म्हजें काळी संतोसता. सर्वेस्परा म्हज्या तारकातय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परातय संतोसता म्हजें काळीज. म्हज्या देवा सवें मेळटा म्हाका बोळ घटाय. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सडवण दिली म्हूण हांव संतोसता. सर्वेस्परा म्हज्या तारकातय म्हजें काळीज संतोसता. बळवंताचें धोणू मोडून पडलें, पूण अस्कत्याचें बोळ वाडलें. पोटभर जेवतले ते दिसपट्टो ग्रास जोडूंक वेतात. भुकेन मरतले ते आनीक कस वावंट काडिनात. वांजी जावन आसली 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. सर्वेस्परा म्हज्या तारकातय म्हजें काळीज संतोसता. धुळींतली दुबळ्या धाकट्यांक तो उखलता, गरिबांक कोयरांतली वयर काडटा. कुंवारा मदें ताका बसयता, मानाचें सिंहासन जण एकल्याक नम्यान दिता. सर्वेस्परा म्हज्या तारकातय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय. जनांगाच्या राया आनी पवित्र सभेच्या बुन्यादी फातरा ये आनी धुळींतावन रचलेल्या मनशाक सोडय. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सुवाय आसूं. भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो देव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकातय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चारण दसीचेर ताणें दया दिश्ट उगाली. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक सतीवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यांत. भगवंताचें नांव आपणाक भियेतल्यांचेर
दाखयता तो खाकुळत संततेतावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां, आपल्या काळजान वटपण चिंतल्या गोरव्यांक ताणें दुस्पटयल्यात. पोतवेदारांक उंसासनां तावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रिते हातांनी फाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताचे संततेक सदांकाल. मोरी सोरुणे 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगशानो, अमेरिकांत आनी कॅनडांत वर्सां वर्स ऑक्टोबर म्हयन्याच्या निमाण्या ब्रेस्तारा अर्गां दिवचें एक वर्ते लायक फेस्त करता, थँक्स गिवींग डे. 1617 इसवेंकी हें फेस्त प्रारंभ जाल्लें. म्हणजे तांच्या शेता बाटांनी पिकल्ल्या आनी तशेंच तांच्या रुखा झाडांनी दिल्ल्या फळां खातीर देवाक अर्गां दिवंक तांणी तें फेस्त प्रारंभ केल्लें. आजुनी हें फेस्त भोस संभ्रमान ते चलयतात. ह्या वेळार खंय एका प्रायमरी स्कुलाच्या टिचरीन, पयल्या क्लासीच्या टिचरीन तिच्या भुरग्यां कडेन सांगलें की हळे येवच्या हप्त्यांत आमी अर्गां दिवचें फेस्त करता. तुमी जाणात कित्या खातीर आमी अर्गां दिता म्हणलें तें. त्या देखून तुमच्या मतीन कितें आसा तें एक ल्हानशें पिंतूर सोडया. अशें हर एकलो भुरगी तांच्या मतीन आसलें तें पिंत्र मारिफात सोडोवंक लागली. थोड्यांनी फोळ वस्त सोडयली, थोड्यांनी शेता बाटान जावचें भात गोव हाचें पिंतूर सोडयलें. थोड्यांनी मनजातीचें सुकण्याचें तांची पिंतुरां सोडयली. पूण एका भुरग्यान एका ल्हानशे हातासो पिंतूर ताणें सोडयलें. हाताची ताळवी आनी 5 बोटां. आनी टिचेरीक तेणें त्या भुरग्यान दाखयलें, हांवें सोडिल्लें पिंतूर हें. टिचेरीक अजाप जालें काय, अर्गां दिवच्या फेस्ताक तूं हाताचें पिंतूर सोडयताय की. पूण तो भुरगो त्या टिचेरीक सांगलें गे भुरग्यान, टिचर म्हाका बरोवंक कळनातल्या वेळार तुवें म्हजो हात धरून म्हाका बरोवंक शिकयलें. हांव एक सोरो क्लासीन आसतना म्हजे सांगात कोणूच खेळोवंक येनातल्या वेळार तुवें म्हजो हात धरून म्हाका खेळयलें. हांव पडटना तुवें म्हाका उखल्लें. हर एक घडी तूं म्हाका कुमो करताय. हांवें सोडयल्लें तें पिंतूर जावन आसा तुजो हात तुका आज हांव अर्गां दिता. तुवें इतलें म्हाका बरें केलें ह्या क्लासींत, निसाय की हांवें तुका अर्गां दिजय आनी त्या अर्गां दिवच्या खातीर हांवें तुज्या हाताचें हें पिंतूर सोडयलां. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रस्तावनांत आमी आयकलें आयची दोनी वचपां आनीक अंतर्गीत सगळीं अर्गां दिवच्या विशीं आमकां सांगतात. आयच्या पयले वचपांत आमी आयकलें एल्काना आनी हान्ना एक बागेवन जोडें उतर प्रयाग तें पावुल्लें. भुरगीं तांकां नातल्लीं. हान्ना एक वांजडी स्त्री म्हूण लोक तिका चिडायतलो आनी हान्ना सदांच वचून देवाळाक वचून मागताली.
सोरेस्परा म्हाका एक भुरगो दी, भुरगें दी, कित्याक सगळं म्हाका हसतात, म्हाका पळोवन हसतात, हांव एक वांगडी स्त्री म्हणून. आनीक सोरेस्पर देवान तिचें मागणें आयकलें. तिका एक भुरगो जल्मलो, तो जावन मुखार जावंक पावलो वर्तो प्रवादी सामुएल. आनी भुरगो जल्मले उपरांत अन्ना कितें करता, सुम्या तुवें म्हाका दिलोय भुरगो तो व्हरून टेंपलाक भेटयता आनी हेली सांगता सामुएल रावता. आनीक आज आमी आयकल्लें अंतर्गीत अन्नान गायिल्लें तें. हें अंतर्गीत अन्नान गायिल्लें सक्कड इस्रायलच्या लोकांक बायपाट गुत्त आसलें, जण आसलीं. आनी हर एक वर्सा तांच्या 9व्या वर्साच्या फेस्ताक, रोश आशना म्हणटा आमी त्या फेस्ताक, सप्टेंबराच्या निमाण्या हप्त्यान हें फेस्त करतात ते. हर एका सिनेगोगांत, हर एका तांच्या टेंपलांनी हें गीत गायतात. मोरयेकी हें गीत कळिल्लें. तें देखून मोरी एलिझाबेथीची भेट करता आसतना आनी एलिझाबेथ पयले फावटी मोरी पळयता आसतना एलिझाबेथ म्हणटा, स्त्रियां पैकी तूं सदैव आनी सदैवी तुजें फळ, तुजें कुशींतलें फळ अशें म्हणटना मोरी भगेवन स्पिरितान भरली आनी तिणें जें कितें अन्नान आयचे पयले वचपंत आमी आयकल्लें तें, आयच्या अंतर्गीत आमी आयकल्लें तें खंतार परतून मोरी गायता. आनी ती म्हणटा, ग्रेस्तांक सोरेस्पर देव सकला घालता, दुर्बळ्यांक वयर उखलता. ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडटा, पूण दुबळ्यांक तो ग्रेस्त करता. अशें देवाक ती अर्गां दिता. वय मोगाशेनो, आमकांय देव सोबार अजापां करना, आमकांय तो मस्त बरेंपण करता, पूण आमी कितले फावटी ताका अर्गां दिता. ह्या दिसांनी खंयचेय एक मागणें जमा जाल्यार थोडो वेळ आमी देवाक अर्गां दिवंक आमी करसिता, अर्गां आनी होगलाप दिवंक करसिता. आदीं आमी ल्हान आसतना असलें मागणें नातलें. आतां खंय करिस्मातीक मागणें आसा, खंय मागणें जमत आसा, थंय थोडो वेळ पयलो सुरवेली 15 मिनटां म्हणी देवाक आमी अर्गां आनी होगलाप दिता. हें वाजपी आनी सहज आमी देवाक सदांच अर्गां दिजय, कित्याक देवी आमचें ती मस्त अजापां करता. आमी खालीच हात वयर करून मागचें मात्र न्ही, बगार जें कितें देव आमचें तें अजापां करता ताकाय आमी अर्गां दिजय. आमी मिसा वेळार करचें तें महाप्रार्थन, एक अर्गां दिवचें एक सन्निवेश. आमी कंतार करचें तें ग्लोरिया, तें अर्गां दिवचें गीत. अशें लितुर्जीन ती देवस्तुतीन ती सोबार अर्गां दिवचीं गायनां आसात. तशेंच आमच्या दिसपट्ट्या मागण्यांत ती अर्गां दिवचीं सोबार कांतारां आसात. मोरयेन गायल्लें स्तुती गीत पवी सभा हर एक दीस सांजेच्या मागण्या वेळार तें गीत गायता. तर आमी कशें देवाक अर्गां दिसय. थोडे फावटी लॉटरी टिकेट आसता, आनीक जर तर आमकां लाक उरता, आमी एक लॉटरी टिकेट काडटा. खंय आमकां आर्थीक कश्ट आसल्यार लॉटरी टिकेट मेळटना, एक इनाम मेळटा, आमकां संतोश जायत म्हणून आमी ती काडटा. आमकां क्रिस्तांवांक आमकां देवाच्या परजेक देवान दिवचें नतलां फेस्त हर एक वर्सा जावन आसा एक लॉटरी टिकेट. आनी अशें जर तर आमी हें फेस्त समजता, कितें म्हणलें समजता, हे फेस्तांत हांव आमकां आमच्या आत्मीक जिवितांत कितें म्हणी बरेंपण आमी घेता, आमचें ती समाधान शांती चडटा. मोरये बरी आमी थोडे फावटी देवाक स्तुती गायनां गायतले. कित्याक देवानी आमचें तें मस्त अजापां केल्यान खरंत आसा.
सांत पावल म्हणटा समेस्त हर एक घडीतांनी तुमी देवाक अर्गां दिव्या. कोलोसेकरांक बरयल्या पत्रांत तो म्हणटा देवाक अर्गां दिया. वय मोगाशेनो आज आमी आयकल्ली वाचपां आमकां सांगतात कशें अन्ना कशें मोरी देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दितात गी तशें आमी केन्ना आमकां बरेंपण लाभता केन्ना आमची ती देव अजापां करता त्या दाडा आमी देवाक अर्गां दिवंक आमी शिकोवया आनी आमची जिवी जावं दी अर्गां दिवचें एक बाकी क्रिस्ती जिवीत. आमीन. मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या कानिको गे बापा मोगान त्यो मोगान तुवें आमकां दिले देवे सगळे आमचे वांटून घेवच्या तुगड्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या कानिको गे बापा मोगान त्यो. म्हज्या भाव भयणीनो आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमचे नित्य पुयसुबेच्या दवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या कोणवळ्या बापा तुजेर पातयेवन ही देणी तुका समर्पूंक तुजे वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या ह्या पवित्र गुठा वरवीं आमचें मन फातकांतलें मेकळें कर अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्रामी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर कडेन सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रभादांनी परगटले उतरां वर्ते मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळ्ळो जुवावन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सळ दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गाने संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उंचरगे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें
हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. त्याच पुरी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका 9व्या दिन वसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ने कराराचें रगत, फातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी सुमेस्त मनशे पासून तें वरवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Bawarta so good purgatoria. तुझ्या खुशाली पूर्ण जीवन पोनावर तुवे आमका सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जगी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची खाकुल्त कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें फरजडीत मुखामोल पळोवन फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरी देवाचे माये संगती बगेवन जुजे ती सोपती बगेवन धर्मूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडून जोज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी आतां दीर्घेवन म्हणोया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या राजवरती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमी जेजू क्रिस्त तुजी कूड रगत आमी आतां सेवंक वेतां ती आमचेर जरती आनी केस्त आडिनां जावं पूण तुज्या काकुलतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वोकात दिवं. हो जावन सा जेजू देवाची शिळी संसाराचें पाप करता ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुमचे भितर आमचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. अत्मी कुंभाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशयतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोग तो. सोमी कितलो उदार काकुळतीचें भांडा सर्वांक दिता आदार बोगसून सदां दया रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणे गोरसा आमचे पासो दीस रात मागता तो सर्गा क्रिस्ताचो मोग तो. Cristaso mokto, kosoto atapso, wisrum konazaito, bitmenas lolo, Cristaso mokto. Kaune tawan kursa porya moktane kelo, mogaso samskatane moganam kadilo, Cristaso mokto. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां घटाय मेळो. आमचो सोडूनदार येतलो तेन्ना बऱ्यो करण्यो घेवन ताका मेळोंक वचूं आनी सर्गींच्या सुखाक इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवाळा इम्मानुएला, तू ये परत, तू ये या भुंयतळा. संपूर्ण आसा पातका झाडा, उजवाड तुझा तू उजवाड या गोंधळा. वाट चुकून गेल्ली आसा ज्या दिशा मनशा कुळा, स्वार्थान भरलेली आसा मोक्षिकय तुझ्या शाळा.
सांभाळून सडवून दारा अतीर आमची पावला तुझे ताव सर्वांक लाभो सोडवणेची नावला येदे बाळा इमानुएला तू ये परत तू ये या भुंयतळा मोगान पुता सोय आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां बगे वर्साचे कुरवेनी रमकां आमचे तुका आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.